सर्वांकाही नमस्कार. कोंकणीर काण्यांक स्वागत. हा वंदना राव. आज आम्ही एक रेशमे व्यापारील काणी ऐकूया. मस्त काला पुढे आमगेले भारतांतू उत्तर भारतांतू एक वाराणसी म्हणचित असेल ना बनारस नावे काशी म्हणचित असेल पट्टणांतू एकलो रेशमे व्यापारी आशिल्लो. आमकां गोत्तशिल्ल म्हणजे बनारस कापड म्हणल्यार भारी फेमस. ते दोन तुकून आशिल्ले तसं चलत आशिल्ले. ते व्यापारी घरांतू एकलो गोविंदू म्हूण सांगून येवन एकलो कामाचे आशिल्लो. हे व्यापारी मस्त तागेल थंय बरी भारतांत न्हय भारता गडी तादी कडेन तागेल व्यापार विस्तार कोरका म्हूण सांगून येवन आलोचन करता आसता. जाल्यार ताका घर दार सोडून वच्चाक हुस्को कशी करचें म्हूण कळना. जाल्यारू गट्टी मन करून पर्शिया राज्याक वचून हांवें म्हगेल व्यापार विस्तार करून येवका. पर्शियांतूय कापडाक हाका पुरा चांग मोल आस म्हणजे विशय ताका कळून तो भायर सरता. भायर सरतना तागेले कोण पुरा स्नेहीत आसा ती तांगेला पुरा उलयता, तांगेला पुरा निमगिता की हांव कसो करूं. म्हगेले घरा आशिल्ले तशें दुड्डू बंगार घेवन वच्चाक भंय जाता. इताक म्हणल्यार वाटेरी तेदाण आत्ताशिल्ल म्हणके बस रेल पुरा ना. चमकून वचूका नावे घोड्या गाडीरांनी वचूका. त्या पुरा घेवन वच्ची तसल वस्तू न्ही. घेवन गेल्यारी वाटे रन्नारी खंयचे चोर डकायतान पुरा घेवन गेल्यारी कसो करची म्हणून कळना म्हाका म्हणून तागेले मस्त आप्त जावन आशिल्ले स्नेहितालाक पुरा निमगिता. तेदाण तांणी म्हणटाची पळय कसो करयेत आमगेले कोणा लागीं दिवन वचत तुका सोडलाल ते म्हूण आलोचन करतना ताका मना येता की तागेल घरा कामाचो गोविंदू कितलो सत्यवंतू कितलो निश्ठावंत म्हणची ताका गोत आसता. ते ताका सडन मना येता की आलोचन जावन तो कसो करता. हांव गोविंदाकाची पुरा वयसून दिवन गेल्यारी तो पळोवन घेता नवें. ताका जाल्यार म्हगेल घर कशी दवरका कसो करका म्हगेले ಸ್ವಲ್ಪ व्यापारा बग्गे पुरा ताका गोत आसा. ताकाची वयसून दिवन वच्ची चांग म्हूण सांगून आलोचन करून तागेल स्नेहिताला पुरा सांगता. तांकां कोप येता. अय्यो तो गोविंदो कामाचो तागेल वय तुका तितलें नंबीक वय तागेला दिवन वतवे तुव म्हूण सांगून घेवन सूर करताची. एकल्या म्हागशी एकले नाक्क जल्ल सांगू सूर करताची. तेदण हाका कसो करचें म्हूण कळना. तो कसो करता एक काम करूया. हांगा लागीं गौतम बुद्धाल आश्रम आसा. थंय आशिल्ले तशें खंयचे एक संन्यासीला वचून आमी निमगुया. तांणी आमकां सहाय करतलीं ती म्हूण सांगून आलोचन करून हो व्यापारी वता. तागेल स्नेहितय तागेल ओटू वता. थंय वचून बसून तांणी ते हांगेला सांगताची संन्यासीला सांगतना तांणी म्हणटाची हां हे विशय नवे तुगेले हे समस्येक परिहार सांगची पशी फुडें हांव तुका एक काणी सांगता म्हूण सांगून घेवन तांणी एक काणी सांगता. ती मस्त फुडें एक राय आशिल्लो. ते रायू तागेल आसतना घर आरमने पुरो चंद कोण पळोवन घेता आसता. ते हांतू राज्यांतू क्षाम जावो खंयचे रिती दौर्भाग्य आसना. तो कसो करता आसता तागेल अरमने मक्षीची तांगेल ते तोट आसता. ते तोटांतू नमुनवार फलवस्ताचे रूख आसता. आंबे रूखू जांबळा रूखू पणसा रूखू पॅरा रूखू ना म्हणल्यार ना पुरा बगेचेय आसता. तांतू ताका ते जांबळा रूखू म्हणल्यार मस्त प्रिती. ताजे ओटू कसो की एक आप्त मनोभावने. तो केदना वचून ते जांबळा रुखाला राबून उल्लोचे पुरा करता आसता. ते जांबळा रुखाकय तशीची राय म्हणल्यार मस्त प्रिती आसता. तेदण कसो जाता एक पण ताका अशी चलता आसतना ते रायाल घराचे म्हळ्यार तागेल अरमनेचे एक खंबो रुखा खंबो वायट जावन वता. ते पोडू जावन आसता टोळ्ळू जावन आसता. तेदण हाका कसो करचें म्हूण मना वचना. तो तागेले केलो मंत्रीक सैनिकांक पुरा आपूण निमगितना तांणी म्हणटा ती हे आमी विंगड एक खंबो हाण बयस्करायल्यार समजता म्हूण. जायत तशें जाल्यार हे इडी राज्यांत वचून सोदून येयाती म्हगेले हें घरा जावची तसल रूख ना ते खंबो खंयची रुखां मेळटा म्हूण सांगून म्हणटा. जायता म्हूण सांगून सकड
ते सोद्दूच्या वत्ताची पुरा कಡೆ सोद्दूनु पुरा जावनु कडेरीक तांकां खंय मेळना नातिले रायल तोटाक येताची. तोटा भितर येवन तांकां सोदीत आसतना हे जंबळा रूख पळयतना तांकां दिसता ते आशिल विशाल जावन आसता, व्हडो आसता. ते पळयतना तांकां कळटा की हें रूख सूक्त, ह्या रुखाचेची आमी खंब करून दवरयेत म्हूण सांगून तांणी येवन रायाला सांगताची, राया आमकां मेळ्ळा, रूख मेळ्ळा म्हणजे. वयवे खंय म्हणटा, तुगेले अरमने मागशी तोटान तूं म्हणटा. वयवे खंयचे म्हूण निमगिता. ते व्हडो जांबळा रूख आस पळय ते म्हणटाची. ताका एक पंता कयूज जाता, म्हगेल प्रितीची रूख जाल्यार एक कडेन म्हगेल प्रितीची रूख म्हगेले घरा भितर म्हगेल घराक आधार स्तंभ जावन रबता आसा म्हणून खुशी उजत्ता. हे विशय त्या सैनिकान पुरा उलयत आशिल्ले रुखाक कळ नासता. तांणी वापस येवन त्या रुखाला रब्बून येवन उलोवचा सुरू करताची की भाय येवन आमी हे रूख कितले जायी तितले हक्का कसन म्हणटाची पळोवन कत्तरून व्हरया म्हूण सांगून घेवन जायतं म्हूण सांगून तांणी उलोवन घेवचे. रुखाक आयकून मस्त बेजार जाता. अयो हांव इतलो मोग करता आशिल्लो रायू, म्हाका कत्तरूक जायत म्हणलवे म्हूण सांगून घेवन तांणी पुरा वतरी व्हरलेलो रूख पुरो तांकां हे जांबळा रुखाक समाधान करूं सुरू करताची. तूं रोणुका कसने जायना म्हूण. जाल्यार कसने जायना म्हणल्यार हेर दीस सकाळीक सैनीक येवन म्हाका कत्तरताची, हांव कसो करूं म्हूण सांगून. ते जाणा थंय सकल आशिल्ले तसल ते पाची म्हणटा, तूं भिवूनूक रुका, हांव तुका सहाय करता म्हूण सांगून घेवन जायतं म्हणटा. हेर दीस सकाळी सैनीक पुरा कत्तरूक जाय आशिल्ले तसल पुरा वस्तू घेवन येतान पळयतना कसो पळोवचें हे रुखा कांड सगळे पाची मांडून तोडलुशे दिसू सुरू जाता. हांकां कसो करची म्हणून कळना. अय्यो हें कसं न्हय, काली पळयतना इतलें चांग आशिल्लें, आतां इतलें भितर पाची मांडून गेला म्हूण सकल पळयतना सकल पुरा पाची आसता. तदन तांकां कळटा ओ हे राती भितर पुरा पाची हरवून घेतला हक्का. हें रूख आमी व्हरून उपयोग केला रे आशिल्ले व्हरलेले हक्क खांब्या पुरा पाची म्हणटले नाक हें म्हूण सांगून सोडून वताची. हे काणयेंत आमकां कसं कळटा की आमी कोणाक कितले मोग केल्लारो तांकां जाय म्हणले कुडले तांणी आमगेलें अस्तित्व पळयना ती आमकां तांणी उपयोग कोन्न घेवचा पळयताची. तेची अन्य कडेन हे पाची म्हणची तसले इतले सान वस्तू जाल्यार समेत उपयोगा पडटा. ते कसं करता हे रुखाक वंचयता. धन्यवाद. Finpower Aircon Systems Private Limited, incorporated in 2015, is a proud and leading HVAC solution provider, manufacturing energy-efficient air conditioning equipment as well as kitchen ventilation systems for all kinds of commercial, residential as well as a multitude of other special application and bespoke projects. An ISO 9001:2015 certified company, we are committed to quality and excellence and is passionate about our customer focus and innovation. And to help us fulfill this, we have the strong backing of our competent engineering team. Being a top-notch provider of HVAC solutions to diverse and complex design challenges, we are a preferred and trusted choice in the industry. This is vouched by the many prestigious projects that we have backed and successfully completed. To also fulfill our commitment towards the environment, we make sure that the HVAC engineering solutions we provide assist in maximizing energy savings and reduce carbon footprints, and consequently result in operational savings for our customers. Headquartered in Mangalore, India, we are predominant in Middle East and India and have a global presence to serve and support our customers across the world. Finpower Aircon Systems Private Limited, plot number 12348, Baikampadi Industrial Area, Mangalore. Call 0824 240 7777. ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ಹಂಪನಕಟ್ಟ, ಮಂಗಳೂರು.
ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0824244351. आजी आम्ही परवे काणी ऐकूया. पारवो म्हणली कुडले मस्त खुशी जाता. ताजे गळे राशी तसल ते बण्ण पळयतना खुशी जाता. तसल पारवो मस्त पारवो ಒಟ್ಟು मेळा कशी जावच्या पुरो. एक पण कसं जाता मस्त पुळ्ळे रान असताना हे बेटे करतले असता ती बेटेगारा म्हणटाच आमी. त्यांनी कसं करता असता शिलीन ती मस्त बगेचे धान्य पुरा हजवेरी बुंचे वयर घालनु ताजे वयर बली घालनु परवे दवरूक मेळ्ळल तसल पक्षी दवरूक चूर करता आशिल्ली. तशी करता आसतना एक पंत कसं जाता एक बेटेगारा सोदून परवेक दरका म्हण सांगून आलोचन करून राखून परवेक जावका जाल्यार तसल धान्याची भुंयची वयर घालनु ताजे वयरी ताका कळना नासतील वरी बली घालनु निपून बैसून राखता असता. मस्त दिसतकून तो पळो नासता. थंयक एक परवे हिंड येवची पळो नासता. तशी जावन तो तेची जागेर घाल नासता. ते घालन जातर कसं जाता हे परवो तांगेल ते नित्या येवची वेळेचेर येता ती सकल पळयतना मस्त धान्य पडला भारी खोशी जाता. पुरा परव येवन बैसून ते धान्य विंचून खावच्या सूर करतना तांकां कळटा आनी पळयताची उब्बो पळयताची म्हणटा तांकां कळटा की तांणी ते बले भितर सिरकल्यान ती म्हूण सांगून. कसं करची म्हूण कळना. एक पारवो परा 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 हात पाय ताजे पाक बडोवच्या सूर करता. तितले भितर तांतो आशिल्ल तसले हो मलगड पारवो म्हणटा. आमी सगळ्यांनी अशी एकेंकलांनी पाक बडयल्यार जायना. ताजी बदलाक आमी पुरा ಒಟ್ಟು मेळनु एकू पंताक आमी उब्बून वच्चाक प्रयत्न करुया. ते दणा हे बली समेत आमी उब्बून वचयत. मुखार वचून घेवन ಸ್ವಲ್ಪ दूर वतनाची मेगेलेक दोस्त आसा तागेला वच्च्या तो आमकां सहाय करता म्हूण सांगून. ते जाणा सकडा परवेक हां हें जायत हे उपाय जायत म्हूण आलोचन करून वताची उपचाक प्रयत्न करताची. प्रयत्न करून एक ಸ್ವಲ್ಪ वेळान सकडा ಒಟ್ಟು उब्बून ते बली समेत उब्बून वताची. सुरवेक कष्ट जाता जाल्यारू तांणी उब्बून वताची. हें उब्बून वताना हें बेटेगारा कसं करचें म्हूण कळना. तांगेल मागशी धांवता. तांकां पळोवन धांवता राना भितर नवे वचून एक रुक्का आड्डून पोवन सोडता. ह्या पारवो उबोन वचून चडटा. वचून ते एक मलगड पारवेन सांगिल्ल वरी एक जागे येवन पावताची. ते जागे येवन पाविल कुडले थंय बैसून ते पारवो तागेल दोस्त आपयता. कोण ते दोस्तू एक सनची चिंदूर ते विंद्रा आपयता. विंदूर येता. विंदूर आयले कुडले अय्यो हें कसं जालां तुमकां म्हूण निमगीता. ताका आश्चर्य जाता. एक दीस अशी जायन नातील हे पारवेक कसं जाल्लें म्हूण सांगून. तितले भितर ते मलगड पारवो जाल्ले विशय पुरा सांगता. आमी थंय धान्य पळोवन खावच्या गेल्लीं ती बले भितर सिरकलीं ती ते बेटेगार आमकां दोरो येवचे भितर आमी उब्बून आयलीं ती म्हूण सांगून. हां वयवे आतां हांव कसो करका मेगेल निमितीन कसो सहाय जावका म्हूण. तेदन ते मलगड पारवो म्हणटा तूं मेगेल दोस्त नवें आमकां हें बलें तुकून भायर काडूं तुगेला मात्र ताकत आसचें. तुगेल ते दांत आसा पळय कितले चंद दांत आसा ते दांतान आमगेल बली कट्ट करतवे म्हूण सांगून निमगीता. तेदन जायत हांव कात्तोन घालता म्हूण सांगून तागे लागीं येता. तेदन ते मलगड पारवो म्हणटा ना 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 मेगे लागीं न्हय हांव तुगेलो ओट्टू राखूंक तयार आसा. तुगेले विरोधी पळय तो माज्जर ताण येवची पशी फुडें मेगेल हें वरलेल पारव्यांक पुरा तूं सोडान घालका. तांणी उब्बून वच्चो ती सुरवेक म्हूण सांगून म्हणटा. तेदन विंद्रा खुशी जाता. हां जायत म्हूण सांगून घेवन आनी एक मुल्ल्या तुकून ते बलीक कातोर सूर करता. कातोन नेत्त आसतना ताका पुरो जाता. 2 मिनीट बैसता मागीर ओपा सूर करता. तेशी कातरलेल वरी ते एकू पारवो सोडोन घेतिल वरी उब्बून वच्चा सूर जाता. सकड जावन कडेरी म्हणटाना हे मलगड पारवेला येताना ताका ते कातरलेल पेट्टाक तागेल तोंडा तुकून रगत येवच्या सूर जावन आसता. त्या नमुने तागेल तोंडय दुखत आसता.
ते म्हणटा म्हाका पुरो येता म्हूण जायता तूं 2 मिनीट सुदारसून घे मागीर तूं म्हाका हें करी म्हणटा जायतो म्हूण सांगून हें बैसुका म्हणचे भितरी आन्ने कडेन तुकून म्याव म्हूण सांगून घेवन माजराचे आयकता शब्द आयकल कुडले हाका भंय जावन वगी वगी येवन कातोर सूर करता जाल्यार अर्द कातोरचे भितरी माजर येवन हांगेल वयरी उबून पडता तेदण कसो करचें पडले म्हणचे भितरी विंदूर ताजी बिला भितर धांवता पारवो उबून वता हाका कसो करचें म्हणून कळना माजराक अय्यो ह्या दिकाड पारवो येना ह्या दिकाड विंदूर येना जल्म म्हाका म्हूण सांगून घेवन बेजार करून घेवन थंयतकून वता थंयतकून गेल्ली कुडले पारवो पळोवन हगूर पळोवन घेवन वापस सकयल येवन विंद्रा आपयता आनी म्हणटा तुका मस्त धन्यवाद विंद्रा तुका तितलें दुखी जाल्लें जाल्यारूय तूं सोड नासतिलें म्हाका म्हगेल स्नेहितांक पुरा जनांकय म्हगेले वंशांक पुरांकय तूं सोडा न्हू आमकां हें केल्लें स्वतंत्र केल्लें तुका कितलें धन्यवाद सांगल्यारूय पावना तूं आमकां जीवन दान दिलां म्हूण सांगून म्हणटा ताकाची विंदूर म्हणटा हांव व्हड मनीस न्हय रे पारवे तूं व्हड मनीस इताक म्हणल्यार सुरवेक तुका सोडोचा येता म्हणटाना जाय जाल्यार हांव तुगेलो तूं मर्त विना तांकां सुरवे सोडई तांणी वचो ती म्हूण सांगून घेवन तूं तुगेल प्रामाणिकत दाखयलें तुगेल स्नेहिता दिकट जावका जाल्यार ते दोस्ती कसो आसा तें तूं व्हरोन घेतलें तशी जावन तूं मालगड मनीस मनशाक म्हाका खुशी जाता तूं म्हगेले एक दोस्त म्हणूक म्हाका मस्त हेम्मी जाता म्हूण सांगता ह्या काणयेंत आमकां कसं कळटा आमगेले म्हणटाले घरांत अम्मा आनू अनामा बापम्मा पुरा आसताची तांगेलो ओट्टू आमी सगळ्यांनी हात मेळोन ओट्टू मेळून काम केल्यार घरा कामय असो पुरो ना आमी खंयचे एक ऑफिसा वताची थंयची काम असो पुरो ओट्टू मेळून केल्यार वगी जावन लायक रितीर करूं येता म्हूण कळटा ते नंतर आमकां कोणें हेल्प कोण आमकां सहाय करताची तांकां आमी धन्यवाद सांगूक विसरूं नज म्हूण सांगून धन्यवाद. FinPower Aircon Systems Private Limited, incorporated in 2015, is a proud and leading HVAC solution provider, manufacturing energy-efficient air conditioning equipment as well as kitchen ventilation systems for all kinds of commercial, residential as well as a multitude of other special application and bespoke projects. An ISO 9001:2015 certified company, we are committed to quality and excellence and is passionate about our customer focus and innovation. And to help us fulfill this, we have the strong backing of our competent engineering team. Being a top-notch provider of HVAC solutions to diverse and complex design challenges, we are a preferred and trusted choice in the industry. This is vouched by the many prestigious projects that we have backed and successfully completed. To also fulfill our commitment towards the environment, we make sure that the HVAC engineering solutions we provide assist in maximizing energy savings and reduce carbon footprints, and consequently result in operational savings for our customers. Headquartered in Mangalore, India, we are predominant in Middle East and India and have a global presence to serve and support our customers across the world. FinPower Aircon Systems Private Limited, plot number 12348, Baikampadi Industrial Area, Mangalore. Call 0824 240 7777. ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ಹಂಪನಕಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರು. ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0824 244 3501. आजी हांव तुमकां तेनालीरामाल काणी सांगू आयल्या. तेनालीरामा म्हणली कुडले आमकां उडगास जेवचे विजयनगर हंपी साम्राज्य कृष्णदेवरायाल पुरो उडगास येता. विजयनगर म्हणली कुडले ते दणाचे ते वैभोग ते ऐश्वर्य पुरो उडगास येता.
कितले चांग आशिल्ले ते दिसू म्हूण दिसता. जाल्यार ते दाणायू मोस चलते आशिल्ले म्हणल्यार नमगूच्या साध्य की तेवय जिवा जीव दिवची तसले स्नेहिताल मध्येर जावन आसता. ते काणी कसं म्हणल्यार हंपींतू सोमण्ण आनी भीमण्ण म्हणची तसल दोग जण आप्त स्नेहित आसताची. एक पंता सोमण्णाक कसं जाता तीर्थयात्रे वचुका पडता. तागेल घरच्यांक तागेल अम्मा पुरा आपोवन घेवन तीर्थयात्रे वच्चाक तो भायर सरता. जाल्यार ताका कसं जाता तो विंगड जना पशी सकडाला पशी चड जावन हे सोमण्णाक नमगत आसता. हो कसं करता येवन तो म्हणटा हे सोमण्ण येवन भीमण्णाक सांगता पळय भीमण्णा म्हाका तीर्थयात्रे वच्चा आसा. ताजे खातीर जावन हांव म्हगेले एक बात घालून दवरची तसल ते जरडी आसता न्हू जाडी व्हडोड्ड जाडी आसता न्हय तातूंत एक जाडी हाडून तुका दिता. इताप म्हणल्यार हांव वापस येतना 6 म्हयने जावच्याकय पुरो 8 म्हयने जावच्याकय पुरो ना वरस जेवच्याकय पुरो सांगू जायना. तितले ताय ते बात तुमगे थंय आसो. आमगेल घरा आमी बीग घालून वतना विंगड विंदुरांनी येवन वायट कोन्न गेल्यार आमकां येत्तर खावच्या जावका नवे ताजे खातीर म्हूण सांगता. ते जाणा हो भीमण्ण म्हणटा तितले वे जायत रे हाण दवरी ताका कसो करूं असो म्हूण म्हणटा. जायतं म्हूण सांगून हो कसो करता घरा येता. घरा येवन तागेला आशिल्ले तसल ते 5000 बंगराचे कॉयन कसं करता ते बत्ताचे जरडीचे जाडीचे मुळांत घालता आनी ताजे वयर भोरन भात घालता आनी ते जरडी व्हरून भीमण्णाल घरा दवरता. भीमण्णाक संशय जाता विशय कसं की आस न्हय जाल्यार बरी एक बत्ता जरडी दवरची खातीर सोमण्ण इतलो पुरो निमगिना आशिल्लो म्हणून. जाल्यार तो एक आप्तच न्हयत नवे मेगेला कसं निपयतलो तशी कसं न्हय आसच ना म्हूण सांगून नुता जाता. हांगा भीमण्ण तागेल अम्माक तागेल घराच्यांक पुरा आपोवन घेवन तीर्थयात्रे वता. आरामेर वता. अशी दीस वता 2 म्हयने जाता 3 म्हयने जाता 6 म्हयने जाता हे सोमण्णान वापस येवची दिसना. भीमण्णाक कसं करची म्हणून एक कडेन तुकून ताका कुतूहल कसं की आसता तूं म्हणून. एक कडेन नाना म्हगेल दोस्त म्हाका फटी सांगना म्हूण सांगून तशीची आलोचन करता करताची 8 म्हयने कळवता. 8 म्हयने कळवल्यारू हाण येवची दिसना म्हूण सांगून ताका तागेल कुतूहल तडसूचें जायना तिले. तागेल घरची पुरा जन एक दीस भायर गेल्ले वेळ पळोवन घरा कोणेय नातिल वेळ पळोवन ते जरडी आशिल्ले भात पुरा सकल घालता. सकल घाल्ली कुडले कसं जाता मुळा आशिल्ले तसल ते बंगरा कॉयन हक्क मेळटा. ते पळोवन हाका आश्चर्य जाता. अयो हे सोमण्णान म्हाका कसला सांगनी इतलो ताई म्हगेल वयर नंबीक नावे हक्का म्हूण जाता. जाल्यार भांगराची नाण्य पळयल कुडले हक्काय आशी सूर जाता. हो कसं करता ते बंगरा नाण्य पुरा काण दवरता आनी ते भत्ता ओट्टू नवे भात पुरा बरसून घालून बोरन करून दवन सोडता. वरस कळवता. वरस कळवत आशिल्ले म्हूण केची हे सोमण्ण तागेल घरच्यांक पुरा आपोवन घेवन वापस गांवां येता. गांवां आयिल्ले कुडले सुरवे भीमण्णाल घरा येता. भीमण्णाला येवन उलयता तागेल प्रवासा बगे पुरा सांगता आनी तागेले ते बत्ता जरडी घेवन भायर सरता. घरा येता. घरा येवन दवरता. हेर दीस तागेल घरच्यान पुरा जनान भायर गेल्ले वेळ पळोवन भात रित्तयता. भात रित्तयला कसं आस बरी भात आस. हागेल बंगरा नाण्य ना. हक्का आश्चर्य जाता कसं करची म्हणून कळना. वापस येता. वापस भीमण्णाल घरा येवन निमगिता. भीमण्णा बद सांग हांव दिल्ले बत्ता जरडीची न्हू तूं म्हाका वापस दिल्ले म्हूण म्हणटा. ते दाणवो म्हणटा इत्या रे तुगेल दोस्ती वयर तुका तितलें नंबीक ना रे. तितले ताय वे इतलेच वे तुगेल नंबीक म्हगेल वयरी तूं दिल्ले जरडी न्हय रे हांव तुका वापस दिल्ले म्हूण म्हणटा. न्हय रे तशी न्हय रे आनी कसं न्हय तूं म्हगेल वयर संशय करतस. तशी न्हय रे सोमण्णा भीमण्णा कसं म्हणल्यार हांव तांतू 5000 बंगराचे नाण्य दवरलेले घरांत. तुकाय सांगून वच्ची कांय व्हड विशय न्हय आशिल्ले.
सांगून गेला री तू कान दवरचे मागीर खंय चोरी जेवचे ते पुरा नक्क म्हूण सांगून तुगे लागीं वो हांव निप्पा येयले म्हूण म्हणटा. हो वयवे म्हाका गोतना रे, हांव वापडू वच्चें न्ही, तूं म्हाका ते बत्ता जरडी कशी दिलेली पळय तशी हांव तुका वापस दिला म्हूण सांगता. हाका कसं करचें म्हूण कळना सोमण्णाक. हो वापस येता. वापस येवन जातरी आलोचन करतना ताका तेनालीरामाल उडगास जाता. हो कसं करता कुडले बार सरतनी तेनालीरामाला येता. तेनालीरामाला येवन म्हणटा, पळ रामण्णा अशेंच जल्ले, हांव ना आशिल्लो, हांव 6 म्हयने भितर येता म्हूण सांगून लेकून चमकललो. जाल्यार कसं करचें, म्हाका वरस कळवल येवच्याक. पळय आत्तां येवन पावला हांव. पाविल कुडले वचून तागेला घेतल्यार कसं न्ही बरी बात म्हूण म्हणटा. तेदण तो राम म्हणटा, वयवे आलोचन कर नाका, तूं एक काम करी, भाई तुगेले ते बत्ता जरडी तूं दिलेलेस पळय ते घेवन मेगेल घरा हाडी, मागीर कसा करका म्हूण हांव सांगता म्हणटा. हां जायत म्हूण सांगता न्ही हेर दीस ते बत्ता जरडी हाडून ताका दिता. आनी हो तेनालीराम म्हणटा, म्हाका 2 दिसां गडू दी, 2 दिसान हांव तुका तुगेले भांगरा नाणी वापस दिवयता म्हणटा. जायत म्हूण सांगून सोमण्ण वापस वता. हांगा तेनालीराम कसं करता, तागेले गुप्तचर केलो जन आसता ती तांगेला सांगून हे भिमण्णा वयरचे नीग दवरूं सांगता. आनी तो कसं करतस ताणें कसं पुरा केल्ला इतले दिसारी म्हणची पुरा वर्दी हाडून घेता. आनी 2 दिसां नंतर सोमण्णाक भिमण्णाक 2 जाणांकय घरा आपयता. 2 जाणय घरा येताची. घरा येयल कुडले तेनालीराम सोमण्णा निमगिता. सोमण्णा तूं कितले दिसा खातीर म्हूण सांगून दिवन चमकलल रे म्हूण घेवन. हांव 6 म्हयने म्हूण सांगून चमकलल रामण्णा, जाल्यार हांव येतान वरस जाल्ले म्हणटा. हां वयवे तुका समा उडगास आसवे, तूं हेची बत्ता जरडी दिवन वय रामण्णा हेची बत्ता जरडी दिवन चमकलल हांव म्हणटा. वयवे जायत म्हणटा न्ही ते भात सकल घालता. सकल घालून जाल्ली कुडले भात आपूण सांगता, पळय 1 वरस जल्ल जाल्यारी हे बत्तान तूं इतलें उदका अंश आसनाशिल्लें, हें सम सुक्क न्ही भात, म्हणल्यार हे नवी भात म्हूण जाल्लें. भिमण्णा बद सांग कसं केला तुवें म्हूण सांगून म्हणटा. भिमण्ण ते जाणा ते कसं जल म्हळ्यार म्हूण राग थंडिता. सांग कसं जल म्हूण जोर करता. ते जाण भिमण्ण म्हणटा, आमगे तेंचे भात पुरा सरलेले, नवी भात तांदूळ करूंक बाद जत्ता म्हूण सांगून तागेलान तुला भात काडला हांवें, मागीर ते बोन दवरका नवें ताजे खातीर नव भात तांत घालून सोडले म्हणटा. हो वयवे नाही मेगेले एका गुर्ताच्यान म्हणलें की तूं कसं की भांगराचे गणपती विग्रह करयला खंय म्हूण सांगून घेवन म्हणटा. भांगराचे गणपती विग्रह नाबा हांव करयनी म्हणटा. तुमकां कोणकी फटी सांगला इता म्हळ्यार हांव ते कंचू म्हणटा पळय ताजेच करयले. ते कसं म्हळ्यार हांव ताजेच करयले, हाजी न्हय भांगराची न्हय म्हणटा. वयवे म्हणटा, मागीर तूं बद सांगतस नवें म्हूण निमगिता. वय रामण्णा हांव बद सांगतस म्हूण भिमण्ण म्हणटा. पुळ्ळी पंता पयरी सांगतेन तुगेले बेळे विशय येताना सक्कड म्हणटशिल्ली ती अयो भिमण्णाले कब्बा रोस बारी लायक आशिल्ले, कब्बू बारी लायक आशिल्ले म्हणून. तूं कब्बू न्हय रे बेळवलेले, भात केदान रे तूं बेळवलेले, फटी उलयत रे तूं म्हूण जोर करता. न्ही ते वयते हांव कब्बू बेळवलेले वय 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 जाल्यार ताजे भात हें तें म्हणून ताका गलबिली जाता. ते जाणा हाका अंदाज जाता तेनालीरामाक, तूं इतलो पुरा फटी सांगतस नवें, तूं आत्ताची अर्द घंटे भितरी सोमण्णाक 10,000 भांगरा नाण्य तागेले वापस हाडून दिवं का म्हूण म्हणटा. अयो रामण्णा 10,000 कसो लाका, तांत आशिल्ली बरी 5,000 भांगरा नाण्य म्हूण तागेले तोंडान येता. ते जाणा तेनालीराम म्हणटा, पळय कितलो फटी उलयत तूं म्हूण सांगून घेवन, आत्तां तूं तागेले 5,000 भांगरा नाणी वापस दिवं का म्हणटा. तो जायत म्हूण ओपून घेता. आनी तूं खंय ताई म्हळ्यार भिमण्णा तागेले दोस्तीक तो वंचन केल्लो. ते नंतर एक फटी सांगिल्लें
ते वही म्हूण सांगू का ताजी मक्षी पट्टी सांगत गेल्लो. पट्टी सांगिल तितले तो संकश्टांतू पडत गेल्लो. तेनालीरामा बुद्धोंत आशिल्लो सकडवय. ताणें करची तसल ते न्याय दिवची तसल रिती विंगड आशिल्ले म्हणून हांत कळटा. धन्यवाद.